सरकाराच्यो येवजण्यो गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन पाविल्ल्यो नात। मांद्रेच्या बायलांनी ह्या विशीं खंत उक्तायल्या। येवजण्यांची म्हायतीच मेळना जाल्यार लाव आनी कितें घेतली काय म्हणून तांचो प्रश्न आसा। स्वयंपूर्ण मित्रांचे हे अपयश म्हणपाचें काय पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। सरकार एके वटेन येवजण्यो घोशीत करीत आसा, मात दुसरे वटेन गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्या येवजण्यांची म्हायती मेळच ना। हे विशीं पेडणे म्हालांतल्या मांद्रेच्या बायलांनी खंत उक्तायल्या। गव्हर्नमेंटाची ज्यो स्किमी आसा पळय तुजे मेरेन पावता, तुका खबर आसा सगळ्यो स्किमी? ना ते आम्ही आता जॉब कार्ड केला न्हू, ते हांव तेस्ता विचारून जॉब पैसे येयले तो हांव घातले म्हणून मी तेचेर वचोंकूच ना, वचोंक जाय पळोवंक जाय। पूण ते स्किमी येता पळय ते तुका सगळे खबर आहा? ना 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 कित्याक कशें तुमचो मेंबर आहा तो हे ना सांगात ना आमकां आमचो मेंबर सांगात ना कसले कसले क्रिमी येयले ते। पंचायतींतल्यान पंच मेंबर तुमचो सांगिना? सांगित ना तुमकां आतां कसलीच खबर ना स्कीम? ना 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 कसलीच ना आमकां। तुम्ही आता गव्हर्नमेंटाची एकूच स्कीम घेयना? ना 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 कसलीच ना घेयना। आमाचे चेडे का गव्हर्नमेंट ना प्रायवेट वयतात ते कामाक, तेका आमी हांगर बसतो हे बघ काय कितें घेवन 3 जाण चेड्यावर म्हाका चेडो एकूय कामाक ना, प्रायवेट वयता 2 जाण हॉटेलान एकटो प्रायवेट आसता, पिकनीक कलर करता तसले येता। ओके, तुमकां गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुमचो मेंबर जो आसा तो कांयच सांगिना? पण रेशमा चोडणकर। तू खंयसरली? मांद्रे दांडोसवाडा। ओके, आता ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तुज्या मेरेन पावल्या? केन्ना येता कोण विचारपाक, अमकी स्कीम आसा तेन्ना बरोवन घाला म्हणून। तेन्ना आमचें घर सारकें नसलें न्हू, म्हणून सांगलेलें आमचे घराचे आमकां 25-30 मेळटले म्हणून। एकदां बरोवन येयली बी बरोवन आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी मेळटले म्हणून सांगले पयशे। 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तेका हांव मेळपाक गेले जाल्यार ती सांगूंक लागली अजून काय येवंक ना, मागीर तुका सांगता म्हणून। मागीर थोडे दीस वोगी रावले आनी मागीर एकदां मिटिंगेक गेले तेन्ना मेळ्ळी म्हाका ती। तेन्ना मागीर परते विचारले तिका, तेन्ना म्हणूंक लागली ती काय ती जागोच ना तेंची म्हणून, कांयच येवंक ना म्हणून। मागीर वोगी रावले, अशें करून आमकां मागीर शेवटी मेळोकच ना ते। पूण ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर तरी आसा? खबर एक आसता, कोण वाटेक गावले आमचे ग्रुप आसता तेन्ना ग्रुपाच्यान कोणाक खबर आसलें केन्ना सांगता, नाजाल्यार आमकां कोण घरा कडेन कोण सांगपाक येना। पूण तुमकां एकूय स्कीम अजून हे जावंक ना? अजून आमकां तेजो म्हणजे कसलोच लाभ मेळोंक ना? तुमकां जे घर बांदून दितले म्हणल्यार ते सुद्दां जावंक ना? ना शेवटी आमकां बीन दिवकच ना, आमी आमच्या पयशांनी जाता तशें मातशें। ओके, तुम्ही मागणी बीन कितें करता की अश्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमचे मेरेन पावून आमकां तेजो लाभ मेळचो बी म्हणून? ना ते मागणी कशी करता, आमकां खबर आसूंक जाय न्हू पयलीं ते स्किमी येयल्या म्हणून। ते स्किमी येवन गेल्या उपरांत आमकां कळटा, तेज्या उपरांत आमी वयता गेल्ल्या ऑफिसान एकदां गेले। मागीर तो म्हणूंक भुरगो बसलो आसलो तो सांगूंक लागलो 15 तारखे मेरेन आसली गे ती, आतां 20 तारखेक तूं पावले, तूं लेट पावले म्हणून, ते स्किमी सोंपले म्हणून जाले। पूण आतां सरकार म्हणटा कितें, सरकार तुमच्या दारी म्हणजे एक मनीस आसता जो शेनवारचो पंचायतीन येता, स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा, खबर आहा तुमकां? ती काय खबर ना आमकां। तेंच्यांनी आतां कितें करूं जाय, स्कीम येयली न्हू जाल्यार आमच्या त्या वाड्यार कोण आसा तेंच्यांनी आमकां स्कीम येयली की एक दुसरे दिसा नाल्यार 4 दिसांनी तरी आमकां सांगूंक जाय न्हू। स्कीम एक म्हयनोभर आसता, ते म्हयनोभरान काही करूंक शकता न्हू आमकां खबर आसली जाल्यार। आमकां फाल्यां आतां तारीख सोंपतली जाल्यार आमकां आयज कळ्ळें जाल्यार डॉक्युमेंट हे ते खंयचे लागीं एका दिसान जावचें ना न्हू। 1 म्हयन्याची स्कीम आसता, ते आमकां तर पयलीं 4 दीस स्कीम येवन 4 दिसांनी कळ्ळें जाल्यार आमी काय बरोवंक शकता न्हू। हे बायलांचे म्हणणे आयकत जाल्यार थळावे पंच, सरपंच आणि सरकाराचे स्वयंपूर्ण मित्र गांवगिऱ्या लोकां मेरेन आणि खास करून बायलां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक अपयशी थारल्यात। सरकार येवजण्यो आणि तांची आंकडेवारी घोशीत करीत आसा, मात ही जमिनी परिस्थिती। काकी, ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां खबर आसा? ना, आमच्या कडेन कोण पावत ना, म्हणजे पंचायती बी आनी कोणाचे आमकां ना, आमकां काय खबरच ना कसली स्किमी दिता। स्किमी ओके, एकूय कसली गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुम्ही अजून मेरेन घेवंक ना? कांयच ना। ओके, सीमा श्याम चोडणकर। गव्हर्नमेंटाची स्किमी ते आमचे मेरेन पावना, आमी कितें करपाचें? तुमकां खबर आहा तो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो येता पंचायतीन बी? ना। ओके, सो तुमकां कोण अशें सांगीत ना? ना, कोण सांगेना पंचायतीन कितें स्किमी येता गव्हर्नमेंटाच्यो बी? ओके, सो तुमकां कळपाक जाय स्किमी, जाल्यार तुमकां कितें आदार जावपाक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार।